गोंयचे अर्बन डेव्हलपमेंटाचे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री जे विचार आशिल्ले की अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्बन एरियान वेलनेस सेंटर्स करपाक गोंय राज्यान आमी कमीत कमी 15 ते 20 वेलनेस सेंटर्स घेतलेले आसा. एक हांगा आतां वेळूस आमी अपग्रेड केल्ले आसा आनी त्याच बरोबर पूर्णपणे ताका थंय डॉक्टर आनी इतर काही फेसिलिटीज उपलब्ध करून दिवंक जाय ते दिवपाचो आमी प्रयत्न केला आणि आता 15 ठिकाणी केल्ले आसा. होंडावी एक आहा, त्याच्या नंतर मोती दोंगर आहा आणि तशेंच साखळी बी इनॉग्रेट ऑलरेडी जाल्ले आसा. आणि हे सगळे गोष्टी आमी करता इतल्याच खातीर की देशाचे प्रधानमंत्री विचार आशिल्ले की वेगवेगळ्या तरेचे स्कीम अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्बन हेल्थांतल्या अंडर ह्यो आमी इम्प्लिमेंट करपाक आमी घेतल्या आणि आयज हांगा आमी इनॉग्रेट केले आनी सगळे सोयी सुविधा हांगा आसतले. पयलीं कशी परिस्थिती आसली तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आयज कशें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी इम्प्रूव करून जे सोयी हांगा उपलब्ध करून दिवंक जाय ते दिवपाचो सरकाराचे डे सेंटर. पण आतां पयर बी हांवें स्टेटमेंट केला की आमचें एक प्लॅनिंग चल्लां की रायट अप टू सब हेल्थ सेंटर 24/7 चालू दवरपाचे. पीएचसी खंयचेच इवन नॉन बेडेड पीएचसी असल्यार बी आमी थंय एमर्जन्सी फेसिलिटीज आमी उपलब्ध करतले. म्हणजे लोकांक थंय गेल्यार रातचे कोणाक जर त्रास जालो ताका त्रास जावं नये म्हणून आयज दुसऱ्या कंपनी कडेन बी हांवें आयज डिस्कशन केल्लें आसा. रक्त तपासपाची सोयी पासून एमर्जन्सी फेसिलिटीज हे उपलब्ध जावंक जाय. गोंयचे जनतेक प्रजेचे दारार देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार आहा की सामान्य जनतेक त्रास जावं नये म्हणून आमी हे 24/7 एमर्जन्सी सेंटर्स सगळीकडे उपलब्ध करून दितले. म्हणजे गांवच्या लोकांक जर कितें त्रास जाले आतां ताका जर एसिडिटी खातीर त्रास जाता काय हार्टाचो प्रॉब्लेम आहा ते ट्रॉपिनिन म्हणून टेस्ट आहा ते उपलब्ध सब हेल्थ सेंटर पर्यंत उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आहा. त्याच बरोबर स्टाफ त्या तरेचे म्हणजे गरीब लोकांक जे सोयी सुविधा दिवंक जाय ते देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार आहा. देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजीचे विचार आहा की हे सगळे गोष्टी सरकारान करपाक जाय आनी हे करपाचो आमी प्रयत्न केला. आनी 70 तर आमी करतात लक्ष. पण गोंयाभर हे सगळे आमचे सेंटर्स 15 सेंटरचे इनॉग्रेट चालू आहा इनॉग्रेट करपाक. ते बेगीन इनॉग्रेट करून आमी ते अर्पण करतले लोकांक.